पेडण्यां भलायकी संदर्भात दिव्य शिबीर जावपाचें आसा। मात पेडण्यां जी तुयन दिव्य इमारत उबारिल्ली आसा ती केन्ना उगडटले, हाचो लोकांक फायदो केन्ना मेळटलो काय म्हण तुयेचो उपसरपंच निलेश कानोळकरान भलायकी मंत्र्याक प्रश्न केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हजें नांव निलेश कांदोळकर, तुवें विलेज पंचायतीचो हांव एट प्रेजेंट डेप्युटी सरपंच आसा। सोशल मिडियासून एक बातमी आयकूंक येयली की पेडण्यां एक दिव्य शिबीर आसा, जो हेल्थ दिव्य शिबीर, आनी तेका लागून तेजो उद्घाटन जे मुख्यमंत्रीच्या हातीनूय जातले, ते विश्वजीत राणे आमचे भलायकी मंत्री आसात तेवूय आसतले। आनी ह्यो शिबीर दिसता एकूच दीस आसा, सो लोकांनी तेजो फायदोय करून घेवपाचो अशें म्हाका दिसता। पूण त्याच बरोबर म्हाजो एक प्रश्न आसलो आनी ज्या कारणाक लागून हांव खास हांगासर येयल्लो। पेडण्याच्या लोकांक ह्यो दिव्य शिबीर ह्यो एक दिसाचो आसा, पूण ही येदी व्हडली ही दिव्य जी इमारत बांदल्या, जी हेल्थाक लागून आसा, आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ह्यो अपग्रेड करून येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदल्या, जी इतली वर्सां अशीच पडींग आसा आनी तेजेर कोण जाप दिना, कोण तेजेर प्रायोरिटीचेर कोण कितें उलयना, कोण तेजी सिरियसनस घेयना। सो म्हाका अशें दिसता की शिबीर जेन्ना उद्घाटन आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो, तेन्ना हेजेरूय तेणीन मातशें एक भाश्य करपाचें की ही जी इमारत जी जातली ही कायमस्वरूपी लोकांक फायद्याक उरतली, जी मोफत मेळटले हांगासर सगळे सुविधा। थंय तरी एक चॅकअप जातलो आनी तांकां मागीर खंय तरी वचून तुमी रिपोर्ट हाडात, कितें तरी जायतलें तें नकळो हांव, बट हांगासर एक फूल फ्लॅज तांकां हांगासर एक उपाय म्हणून हेल्थ इश्यूज जो आमचो पेडणेकारांचो आसा तो सुट्टलो, कित्याक हे डायरेक्टली GMCक लिंक आसा। ताका लागून म्हाजी एकूच विनंती आसा आमची माननीय मुख्यमंत्री कडची, कित्याक पेडण्यांसून आमी एक मांद्रे मतदारसंघूय आसा, जेचो स्वता पालकमंत्रीय मुख्यमंत्रीच आसा। ताका लागून हांव विनंती करता की त्या दिसा तेंच्यांनी मातसो टायम काडून भलायकी मंत्री घेवन हांगासर येवपाचें आनी मातसो हांगासरूय तेणी लक्ष घालपाचो आनी हांगासरूय मातशें तेणी केन्ना सुरवात करतले, नाल्यार स्टेटस कितें आसा हेवूय कळोवपाचो। सो जेन्ना इतलो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला, 50 करोड ते रोडांचेर मोडलेले आसात, कंपनीज येवपाच्यो आसात बी म्हणून सांगतात आमकां, भितरसून आमकां कितें नोकऱ्यो मेळटल्यो बी म्हणून, बट आयज मेरेन तेजेर स्कील डेव्हलपमेंटाचेर अजून आमकां कितें सारकी खबर ना। स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनींग जातल्यो काय जावच्यो ना, ह्यो जमनी दिल्यात, त्यो जमनी फक्त दिवन तश्योच उरतल्यो काय अशीच इमारती हांगा थंयच कन्स्ट्रक्ट जावन आसतल्यो हेवूय आमकां कितें खबर ना। ताका लागून हेजेर सगळ्याचेर आमकां कसली तरी उतरां मेळटली ही आमी अपेक्षा दवरता। आनी मेन म्हाजो एक प्रश्न असो की केन्नाय आमी उलयतना अशें दिसता की कोण तरी म्हणटात की आमी सरकाराच्या विरोधान उलयतात। आमी सरकाराच्या विरोधान उलयनात, ही इमारत सरकारानूच स्टार्ट केल्ली, आमी ती चालू कर म्हणटात। थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटी सरकारानूच हाडलेली, आमी ती चालू कर म्हणटात, आमी खंयच विरोध करूंक ना। सो ताका लागून सरकारान हें चिंतपाचें न्हू की सरकाराच्या विरोधान हे सगळें, हे आमच्या पेडणेकाराच्या फायद्या खातीर आमी उलयतात। पेडणेकाराचो जो कितें आमकां तेंच्यांनी अपेक्षा दाखयल्ल्यो, जे कितें आमकां स्वप्नां दाखयल्लीं, ती आयज मेरेन पूर्णता जावंक ना। फॉर एग्जाम्पल आमी जर घेता मोपा एअरपोर्टाचेर जर आमकां नोकऱ्यो दिता बी म्हणून सांगलेलें, एक जॉब फेअर घेवंक जाय आसलो पेडणेकारां खातीर, ऑन स्पेशली मोपा खातीर, तो सुद्दां तुमचे कडची जावंक ना। ताका लागून हांव माननीय मुख्यमंत्री कडची निवेदन करता, प्रार्थना करताच की तेणी कितें तरी ह्या हॉस्पिटलाचेर भाश्य करपाचें, इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेरूय सांगपाचें आनी कसो फायदो आमच्या पेडणेकारांक जातलो हेवूय तेणी दाखोवन दिवपाचें।